प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव सानिया रॉड्रिगस. हांव वेलंकनी वाड्यातावन. जेजून आमच्या जिवितांत सबार बेसांवां आनी आशिर्वादां घाल्यान, तशेंच आमच्या कुटुंबाक तो चलोवन आसा. ह्या आनी थोडीं बेसांवां हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. पयलें जावन आसा म्हज्या मम्माच्या पप्पा विशांत. म्हजी मम्मा रेग्युलर हेल्थ चॅकअपाक वेताना एक दीस तिच्या पप्पाकी तिचे सांगात व्हरून गेली आनी ते जाल्यार डॉक्टरान खंयच्या रिजनाक गोत्तुना सांगलें ताणें एबडॉमेन आनी पोटाचे म्हळ्यार पोटाचे स्कॅन करी जाय म्हणून. आनी ते स्कॅन करतना दाखोवन दिलें की ताच्या लिवरांत एक ट्युमर आसा म्हणून. उपरांत MRI काडली, ते क्लियर दिसून आयलें. आमी डॉक्टरा लागीं गेल्या आनी ते फर्स्ट डॉक्टरान आमकां मस्त बेस्ट आयलें. आमी फूल भियेल्या आनी उपरांत आमी नॅक्स्ट डॉक्टराचें ओपिनियन काणूंक गेल्या. थंय त्या डॉक्टरान आमकां इल्लो बरवोसो दिलो. मात ताणें म्हणलें 75 एज जाल्ल्यान आमी ते सर्जरी करची नाका, तशेंच सोडया म्हणालो. उपरांत आमकां तें मोन येवना तशेंच सोडूंक. आमी चिंतलें आमी आमचो माम मुंबय आसा तर थंय मुंबय डॉक्टराक एक रिपोर्ट दाखोवन पप्पाक थंय व्हरचें म्हणून आमी चिंतलें. मात एक मनीस आमच्या जिवितांत आंज बडव्या भशेन आयलो. आमी मस्त मागून आसल्या. तो मनीस आमच्या घरा येयलो आनी त्या दीस आमचे लागीं उलयलो आनी ताच्या लिवर प्रॉब्लेमा विशान ताणें आमकां सांगलें आनी ताणें आमकां एक डॉक्टराक रेकमेंड केलें. तो डॉक्टर आमच्या जिवितांत एक बरवोसो जावन आयलो. त्या डॉक्टरान सांगलें आमी तें अब्लेशन करया. अब्लेशन म्हळ्यार ते ट्युमर आल्ल्या जाग्याक हुलपावचें. आनी डॉक्टरान सांगलें 3 सेंटीमिटर्स मुसर मात्र ते हुलपा येत. ट्युमर इल्लें व्हडलें आसा, पूण आमी ट्राय करता, नाजाल्यार परतून सेम प्रोसिजर रिपीट करी जाय म्हणून. उपरांत हांव आसली डॉक्टरान पाटी येवन सांगलें सर्जरी आतां सक्सेसफूल जाल्या, पूण आमकां MRI काडूंक आसा. आनी MRI काडटना दाखोवन दिलें की ट्युमराचे खंयचेय पार्ट थंय उरोना, सगळें गेलां म्हणून आमकां दाखोवन दिलें. ह्या बसून हांव जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक जावन आसा म्हज्या डाडा विशांत. डाडा लास्ट टायम मोरनाच्या मिसांत हांव पाटी येताना तो 2 व्हिलरार आसलो. इल्लें पयस गेल्लो मिसाक आनी ते डाडाक एक टायर बस्ट फुटलो आवाज आयकलो आनी डाडा निशीन तिशीन पळयलें आनी डाडाक ताणें चिंतलें कोणी दुसऱ्या मनशाचें टायर फुटलां कोण ना म्हणून. पूण डाडा इल्लें मुखार वेताना ताचेंच तें 2 व्हिलर इल्लें रावूंक सुरू जालें. उपरांत डाडाक कळलें ताचेंच तें 2 व्हिलरा उठ प्रॉब्लेम आसा म्हणून. युजली टायर बस्ट जाताना मनशाचें बॅलन्स चुकता आनी कितें जाता तें आमी सर्व नेणाव आमी जाणाव. पूण डाडा त्या दीस जेजून राखून व्हेलें आनी डाडाक कितेंच जावना. आनी उपरांत थंय 12 किलोमिटर मुसर खंयचेय टायराचें शॉप नासलें. पूण डाडाची टायर बस्ट जाल्ले जाग्यार तो अशेंच मुखार पळयतना ताका एक टायराचें शॉप दिसलें. डाडान थंय ताचे टायर सोमा नवे घाले आनी उपरांत घरा आयलो. जेजून ताका राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तिसरी साक्स म्हजेच विशान जावन आसा. लास्ट इयर म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें आनी हांवें प्लेसमेंट्साक अप्लाय केल्लें. म्हज्या कॉलेजीन म्हाका एक प्लेसमेंट फावो जालें आनी आळवास प्रगतींत थंय 2 कामां म्हाका फावो जालीं. हांवें मस्त चिंतलें आनी डिसायड केलें म्हाका हायर स्टडीज करूंक आसा. उपरांत हांवें त्या कामाक वचूना आनी इंडियांत हांव शिकता जाल्ल्यान म्हाका एंट्रन्स एग्जाम्स दिवचे पडले. म्हाका 2 एग्जाम दिवंक आसले, PGCET आनी मॅट एग्जाम युजली सप्टेंबरांत आसता, बट ह्या वर्सा ती ऑगस्टांतच आयली आनी म्हाका चड टायम मेळो ना प्रिपेर करूंक. आनी जुलयात हांव पोट्टा रिट्रीटाक गेल्ली आनी 1 हफ्त्या उपरांत म्हजी एग्जाम आसली. देखून हांवें चिंतलें हांवें रिट्रीट वसीजे गी नाका गे म्हणून. पूण म्हाका सगळ्यांनी सांगलें तूं वोस. आनी आमचो विगार बाब केदाळे सांगता जेजूक दिल्लो टायम केदाळे निर्फळ जायना. आनी हेंच म्हज्या जिवितांत ती घडलें. म्हजें PGCET सडावत लगभग 48,000 भुरग्यांनी ती एग्जाम बरयली. जेजून म्हाका 45th रँक फावो केलें. उपरांत मॅट एग्जामांत ताचे वयर म्हाका इल्लें अपधैर्य आसलें, म्हाका गोत्तून नासलें तें तातूंत नेगेटीव मार्कींग आसलें. तरी की जेजून म्हाका 800 मार्क्स फावो केले आनी म्हाका बऱ्यांतली बरी कॉलेज फर्स्ट म्हाका RV फावो केली. मात म्हाका ट्राय करूंक आसलें क्रायस्ट युनिवर्सिटीक मॅटा थ्रू. हांवें क्रायस्टाक गेली आनी उपरांत थंय म्हजे 5 रावंड सिलेक्शन प्रोसेस आसा. 2 दिसांचे इंटरव्यू.
थंय आयिल्ल्या मनशांक हांव मेळ्ळी. तांणी म्हणलें आमी इतलीं वर्सां काम करन पुरा आयल्या आनी पुरा म्हणून. आनी म्हाका मस्तू म्हजें कॉन्फिडन्स लो जालें आनी ते इंटरव्यूवा उपरांत म्हाका गोत्तू नासलें कितें जाता. पूण हांव पाटी आयिल्ली आनी ब्रदरा लागीं सांगलें, ब्रदर हांवें अशें म्हजे इंटरव्यू जाली, म्हजे पासत मागा. ब्रदरान म्हणलें तूं मागण्याक येताय आनी धैर्यान वच, तुका तें मेळटलें. आनी हे हांवें तें म्हाका एक उतर धैर्य दिवंक पावलें. उपरांत 2 दिसांनी म्हाका रिजल्ट आयले आनी म्हाका जाय जाल्लेंत कॅम्पस आनी म्हाका जाय जाल्लीत युनिवर्सिटी जेजून फावो केली. ह्या पासत हांव जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां. जेजून आमच्या जिवितांत सबार असर आनी अजापां केल्यांत हे सर्व उपकारां खातीर हांव जेजूक अर्गां दितां. तशेंच हो अवकाश फावो केल्ल्या फादर आनी तशेंच ब्रदर एलियास आनी पंगडाक आनी विनवणेच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां.